सकाळची आयच्या 5 तारखेर आमकां 2 कॉल जाले. एक 4:58 एक कुर्तोरी नियर लेफ्रोजार पयलीं हॉस्पिटल आहलोलें थिंगा एक घर आहलें. त्या घराक ऊस पेटलो आनी उजो पेटलो. इमिजिएटली आमी गेले आनी रिएनफोर्समेंट आमी मागले, कित्याक इमिजिएटली दुसरें कॉल जाल्लें आहलें बेनावली. ओके, थिंगा उजो आमी पालयलो 2-3 नंबर दोन, एक मोटरसायकल पल्सर प्लेजर आनी एक चेतक आहलोली. सो तेका ऊस पेटलो. ते घराक पेटोवन 2-4 रूम, तेजो रूफ, रॅफ्टर, रिब्स आनी टायल सगळे डॅमेज जाल्ले आहा. आनी घरांतली टीवी, फ्रीज, बॅड आहली आनी कपडे तेंचें हें जाल्लें. म्हणल्यार भांगार तेंचें मेळ्ळें. आमी थोडें काडलें. 2 LPG सिलिंडर आहले. ओके, ते आमी तेंचे हें केलें, काडून दवरले. कित्याक आनी सेपरेट आनी एक रूम आहलोलो. ते रूम न्ही, त्या घरा लागून आनी एक पयस. सो तेकाय ऊस पेटलो. म्हणजे कितें, ते स्टोर रूम असो आहलो तेंचो, जोडो भरपूर आहलोलो. सो तेका ऊस पेटलो. इमिजिएटली आमकां थिंगा उदकाची गरज जाली. सो रिएनफोर्समेंट मागून आमी सावड्डे सांगले. आनी हिंगा बेनावली अपोज पेट्रू बार नियर बीच, बेनावली बीचे कडेन. सो थिंगा 2 किऑस्कांक ऊस पेटलो. सो ते किऑस्काचे लॉस अरावंड 3 lakhs आमी तेणी सांगलां, आमकां एस्टिमेट केला. आनी हेंचो कुर्तोरी जाल्ले तेजे अरावंड 7 lakhs आनी सेव्ड आमी अरावंड 10 lakhs म्हणून घातलेले आहा. तेच्या चड जाता तें. म्हळ्यार आतां सगळें तेणी आनीकूय तेंचे एस्टिमेट आमी रावता दिवपाक, केन्ना फायर रिपोर्ट बरोवपाक आनी सगळे एस्टिमेट जाय आसता. सो दोनूय कॉलां आमी इमिजिएटली केलीं. आनी थिंगा आमी हिंगा कुर्तोरी 3 गाडयो मारल्या, 2 बॉझर आनी एक वॉटर टेंडर. आनी हिंगा आमचे बेनावली एकूच गाडी मारली. एकूच गाडयेन तो उजो पावलो. आनी कुर्तोरी जें जालें, जो कुर्तोरी जो उजो पेटला ताजो ओनर गायतान मिगेल म्हणून 69 to 70 years आसतलो तो. तेका सारको मायनर मेजर जावपाक शकता. ते बर्न जाल्ले हाताक पांयाक आनीक फाटीक तेका हें जाल्लें, जळलोलो आहा तो मातशें. ते इमिजिएटली थिंगा 108 आपयन शिफ्ट करून कुर्तोरीसान तेका तेणी JMCन धाडलो.